आवासहीन लोगों को मकान दे पा रहे हैं। सबने अपना अपना धन लगाया, श्रम लगाया, ईंट लगाई, पत्थर लगाया, अपने हाथों से काम किया। यह है हमारी सामूहिक संस्कृति। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी आपदा आए, भारत उस आपदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम है अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण, सामूहिक प्रयासों के कारण। आज कष्टान अशा पद्धतीत 20 घरां उभी रावली। म्हाका दिसता तांच्यांनी केल्लो फुडलो प्रकल्प, तांचो 200 घरांचोय प्रकल्प जो आसा वो अशाच पद्धतीत पुराय जातलो हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा। रित्या काणकोणकारांक हांव सांगपाक सोदतां, रमेश तवडकर सर आसा, भिवपाची गरज ना। कारण तवडकर सरात संकल्पना म्हणजे उदरगतीचे साधन जे आसा हे आमी पळयता की सर्वांगीण विकास या पुराय तालुक्याचो कसो जातलो हाजो भोवमानी सभापती आणि स्वप्न दवरलेले आसा। कितल्याशाच शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी ज्याने कुदळ घेवना, ज्याने चिरो हातांत घेवना, ताका लेबर बाकी सगळं माना ताका आफोन काम करपाक तयार आसा। तांणी 50-100 अशे आमचे सरपंच, पंच, बाकी सगळ्या ऑफिसर असून सुद्धा त्या कार्यकर्त्यांनी तकले चिरो घेतलेलो आसा। अशा तरेचे भाग्य म्हजे वाट्याक जे आयला तशें वाटे कोणाक येवचें ना, मेळचें ना म्हणून हांव भाग्यवान समजता। आनी अशे ताकदीचे कार्यकर्ते आसत जर जायत तर आमकां कितें अशक्य आसा? आमकां कांय अशक्य ना। त्यामुळे हांव सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक हांव सॅल्यूट मारता। अशाच तरेचे एक धडो आमी घालून दिवया। हांव 1 आणि 2 न्ही, अशा सगळ्या असंख्य शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये दोतोर तुजी जर आमी साथ आसत जर जायत न्ही, वा आमी जादू करपाची धमक आमच्या कार्यकर्त्यांक आसा।